श्रीपाद नाईक हांणी आयज म्हाड्डोळा हांगा श्री म्हालसा देवीक नाल्ल दवरून आपल्या प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा। ह्या प्रचाराक सुरवात करतना ताजे बरोबर विश्वास सतरकर तशेंच विनय तेंडुलकर हाजीर आसले। एकदम पूर्ण सहकार्य करता पक्षाचे आसा। पण सगळे तुमच्या बरोबर आहात? लोकसभेक तुमच्या बरोबर? हय हय सगळे सगळे सगळे। आणि प्रचाराक येतले हे सगळे? हय जॉईन जातले, सगळे जॉईन जातले। तशें आज आमी इल्ले बेगीन सुरू केला, कारण फॉर्म 5 तारखे नंतर फॉर्म भरप जातले। परंतु आमचे कडेन तो दीस आसा ते आमी कितें पंचायत टू पंचायत आनी शक्यतो अशा हातूंतल्यान लोकां पर्यंत मॅक्झिमम जास्त लोकां पर्यंत वचपाची आमी ही स्ट्रॅटेजी केल्ली आसा। त्यामुळे येणाऱ्या 20 दिसा आमचे कंटिन्यूअस 20 मतदारसंघ पूर्ण जातले। एक दिसाक एक मतदारसंघ अशें तरेचो आमचो प्रवास आसतलो आनी फुडले जे काही दीस उरतले त्या हातूंतल्यान मागीर पब्लीक मिटींग परत आनी की वोटर्स आसतले किंवा अन्य काही कार्यक्रम जे आसतले, केंद्राच्यो सभा आसतल्यो, केंद्रीय नेते येतले, माननीय मोदीजी पण गोंयांत ताचो कार्यक्रम आसतलो। त्या हेका लागून उरले हे आसतले 20 दीस जाले नंतर जवळ 43, 40, 42, 43 दीस आमचे कडेन आसात। जे काय आनी 20 दीस उरतले त्या हातूंतल्यान ही सगळी गोष्टी आमची चलतली। लोकांचो उत्कृश्ट बरी प्रतिसाद सगळे कडेन आसा ना, अजिबात काय ना। आणि हे सुद्धा आमी विधानसभेत सुद्धा आमी एकत्र आसात, त्यामुळे न रावप ह्या संदर्भात उलोवणी चालू आसा आणि कदाचित ते रावची ना रावचे न्ही यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आसा। तुमच्या पक्षाचे थोडे जे पळय मंडळी करतात तुमच्या संदर्भात कितें म्हणटात? तो काही गोष्टी येदो व्हडलो पक्ष मोठो ते सगळ्यो गोष्टी विकास थोडे येताच न्ही आणि त्या संदर्भात चिंता करपाची गरज ना। जरी कोण काही लोकांनी हे केले परंतु संपूर्ण कार्यकर्ता जो आसा भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान आसा।